येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. दाखयात गोंय विशीं अस्मिताय. 16 जानेवारी आदी केंद्राक फाटीं घेवपाक लायात म्हादयचे DPR परमिशन. ना जाल्यार 16 तारखेच्यान एल्गार. सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाचो सकारात्मक अल्टिमेटम. म्हापशेच्या बोडगेश्वराक भांगराचो दांडो. फाल्यांच्यान जात्रेक आरंभ. फाल्यां फातोर्डे स्टेडियमांत हैदराबाद FC आड खेळटलो FC गोवा. गौर्स झगडटात चार्टांतल्या पयल्या 6 नंबरात आपली सुवात तिगोवन दवरपाक. चार्टांत सध्या दुसरे सुवातेर आसा हैदराबाद FC. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. 16 जानेवारी हो गोंयचो अस्मिताय दीस. ओपिनियन पोल डे ह्या दिसाची डेडलायन दितात. केंद्र सरकारान कर्नाटक सरकाराक दिल्लें रिवायज DPR परमिशन फाटीं घेवचें. ना जाल्यार 16 जानेवारी सावन गोंयांत म्हादई बचाव झूज सुरू जातले. सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. म्हादय प्रस्नाचेर कर्नाटकाचो WRD मिनिस्टरान जी विधानां केल्यात ताका गोंय सरकारान तेच तोडीन जाप दिवपाक जाय. 16 तारखे मेरेन DPR परमिशन फाटीं घेवपाक लायलें ना जाल्यार 16 उपरांत गोंय धवळून काडटले. म्हादय राखपाक सगळेच राजकारणी कमी पडल्यात. आतां लोकांनीच भायर सरचें पडटलें. सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटान उलो मारला. जशें कर्नाटकाच्या WRD मिनिस्टरान चॅलेंज मारून सांगलें की एका वर्सा भितर म्हादयचे सगळे प्रोजेक्ट सगळे डॅम बांदून काडटलो आनी बांदून काडना जाल्यार आपलें नांव बदलता म्हणून म्हाज्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा की ही हॅज टू चॅलेंज हिम बॅक. 16 तारखे ओपिनियन डे येता गोंयचो, ओपिनियन पोल डे. 16 तारीख पर्यंत समजा आमचो मुख्यमंत्री हो जो रिवायज DPR परमिशन जे ग्रांट केला, सँक्शन केला, ते जर सँक्शन फाटीं घेवन येना जाल्यार मुख्यमंत्री रिजायन करतलो काय मुख्यमंत्र्यान आज स्टेटमेंट करचें पडटलें. कारण बोल्ड स्टेटमेंट भाऊन केलो, श्रीपाद भाऊन केलो की गरज पडल्यार आपूण रिजायन करतलो म्हणून. अजून पर्यंत मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट घेवन हांवें तर मुख्यमंत्री सिरियस आसा काय म्हणून. कारण थंयच्यान कर्नाटकाच्यान चॅलेंज येता गोंयकारांक आनी तुमी पेपरान हाडिल्लें आसा की गोंया समोर आमी झुकचे ना अशें कर्नाटकाचे ते WRD मिनिस्टर म्हणटा. जाल्यार आमचे भाजप सरकार गोंयचे करता कितें, ओगी कित्याक बसल्या. सो आमची एक शिटकावणी, जर 16 तारीख पर्यंत DPR जो अप्रूव जाला तो फाटीं सरना, केंद्र सरकार तो फाटीं घेना, आमचो मुख्यमंत्री तो फाटीं घेवपाक प्रयत्न करून तो फाटीं घेवन येना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान 16 तारखेक रिस्पेक्टफुली रिजायन जावचो पडटलो. ना जाल्यार 16 तारखेच्यान आमी आमचें आंदोलन तीव्र करतले. All political parties have failed on this Madai issue. So every Goan should come out on this platform, and on 16 January, which is the opinion poll day, this is also a crucial opinion poll. कोर्टाचो म्हादयच्या बाबतीतलो आदेश स्पश्ट आसलो तरी तातूंतल्यान कर्नाटक उदक आपले वाटेन व्हरपाक कितें कितें राटावळी करपाक शकतात ताची शक्यताय प्रज्वल साखरदांडेन सांगली. आयकात. No construction will be allowed. No construction will be allowed. Yes, Supreme Courtaची जी ऑर्डर आसा that is in our favor. But no construction ताचे डेफिनेशन वेगळे वेगळे जावपाक शकता. ते पायपलायन घालून किंवा आनी कसले मेथड्स, लिफ्ट इरिगेशन कसले कसले मेथड्स वापरून विदाउट डुईंग कंस्ट्रक्शन they will start their project. So we have not got against the Supreme Court order म्हणटले ते, and they will say that we have just laid a pipeline, we have not constructed and we have not constructed. So that is another danger. Plus Central Environment Ministry आणि forest and that area is densely forest, especially Bandura Sate. So that a forest आणि environment हाजे permission अजून कर्नाटका तातून, although they have proposed a DPR and it has been approved, that permissions are required. So those permission they have not yet got, and they are very serious permission. Only when they give that green signal for environment and that it will be allowed the water diversion. So अजून पर्यंत आमकां चीफ मिनिस्टराक आमच्या वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराक चान्स आसा की टू प्रिवेल अपॉन द सेंट्रल गव्हर्मेंट. तसो पळोवपाक गेल्यार एक्चुअली प्रेसानूच धरिल्लो आसा.
It is the press who is right from 1997, in fact 1998 जेन्ना आमी म्हादय बचाव अभियान म्हणून सगळे ते हातून जे 7 डॅम्स जाता थंय आमी गेल्ले तेन्ना आमचे बरोबर सगळे प्रेस वॉज देर आणि फ्रॉम देर प्रेस हेज हायलायटेड. एंड आतां जर पळयलें तुमी पेपरांनी हो इशू आसा पूण कॉमन पीपल ऑन द स्ट्रीट्स किंवा लोकां मदीं हो तितलो जागृत ना. हे डबल इंजिन सरकार न्हू तर ट्रिपल इंजिन सरकार. तिनय कडेन भाजपाची सत्ता असून लेगीत भाजपा नाटकां करतात. सेव्ह म्हादय फ्रंटाचे म्हणणे. ऐकात महेश मामरे आणि प्रज्वल साखरदांडेक. हे ट्रिपल इंजिन सरकार म्हणटा हांव. सेंट्रलाकूय सरकार तांचे, गोंयांनी सरकार भारतीय जनता पार्टी आणि कर्नाटकानूय भारतीय जनता पार्टी. ऑलवेज ते डबल इंजिन म्हणटा न्ही. फॉर दीस पर्टिक्युलर इट इज ट्रिपल इंजिन सरकार. तरी सरकार फेल जाता म्हादय गोंयकारांक दिवपाक. गोंयकाराचेर अन्याय करता. गोंयकार हाजेर उलयतले की ना, हाजेर जाप दितले की ना. हेच लोक आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता की आमी पंचायतीक खंय सांगतले की तुमी रेझोल्युशन पास करा म्हणून. वेदर ते रेझोल्युशन हांचे कडेन पावतकच ते वयर पावतले हाजी गॅरंटी ते दितात. बेसिकली हे आमकां मिसगायड करतात बाय टेकिंग सच टायप ऑफ प्रेस कॉन्फरन्स. खरें जर आशिल्लें तांच्यांनी राजिनामो दिवंक जाय आशिल्लो, निशेध म्हणूंक जाय आशिल्लें आनी सगळे 40 जाणां राजिनामो दिवन भायर सरपाक जाय आशिल्ले आनी तांच्यांनी रस्त्यार आमचे बरोबर म्हादय खातीर उबे रावपाक जाय आशिल्ले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. साखळे माशेल मार्गार आमोणे वाठारांत कॅमिकलाची येरादारी करपी टँकर शेतांत कोसळ्ळो. ह्या अपघातात टँकराचो ड्रायव्हर आनी क्लिनर गंभीर जखमी जालो. रस्त्या कुशीकचे रेलिंग मोडून टँकर शेतांत कोसळ्ळो. हो अपघात बुधवारा फांतोडेर जाल्लो. पळयात. सध्या आमोणा साखळे रोडाचेर आसा आनी पुलात कडेन आमोणा जंक्शनाचेर एक टँकर, कॅमिकल टँकर सारको शेतान पडलेलो आसा. सगळे रेलिंग तोडून तो भितर पडला. हो एक मोठो एक्सिडंट हांगा जाल्लो आसा. तातूंत अशी म्हायती मेळ्ळा की आमकां क्लिनर आनी ड्रायव्हर हो इंजर्ड जाला पण एक्झॅक्ट कितें इन्फॉर्मेशन आमकां अजून पर्यंत मेळूंक ना. पूण कितें तरी मोठो एक्सिडंट जाला. हे सारकें टर्न आसा हांगा. हो एक धोकादायक टर्न आसा. ताचेर खुबशे एक्सिडंट जाताच. त्या खातीरूच रेलिंग घातले पूण सद्या हे रेलिंग तोडून हो टँकर शेतान पडलेलो आसा. हांवें तुमकां सांगूंक सोदता की हांगा खूब जाता बागा एक्सिडंट जाल्या आनी हांगासर मेल्या थोडे खूब जाण मेल्या. हो जो टर्न आहा त्या टर्नार खूब गाडयो पडटा. ताका कितें उपाय करचो सरकारान आनी हेजेर कितें तरी चिंतून कितें तरी करचें. खूब जाण मेले एक्सिडंट जावन. आयज एक गाडी पडले, आयज एक तीन पलटी म्हणून पडले आनी ते ड्रायव्हर काडून ताका ओडून काडला. मडगावची RTO कचेरी दुसरे माळयेर आसा. लिफ्ट बंद पडल्या. जाणटे आनी अपंगूळ धरून RTOतल्या कामा निमतान येवपी सगळ्यांक गैरसोय सोदची पडटा. ऑनलायन कामां जायनात. बेगीच थंयच्यो सगळ्यो अडचणी जाग्यार घालात, RGPन मागला. RGPचो दक्षिण गोंय समन्वयक तिओतीन कोस्ता सांगता मडगांव RTO कचेरीत वचपाक लोकांक भोव अडचणी येतात. लिफ्ट बंद पडल्या. लोकांक आर्लेमचे RTO कचेरीत धाडटात. निदान हायपोथिकेशनाक तरी सिंगल विंडो सुविधा दिवची तांचे म्हणणे. बारीक लोक RTO येता तेन्ना त्या लोकांक बरो ट्रिटमेंट मेळना. पयले सुवातेर जे सिनियर सिटीजन येता तेंचे पासून लिफ्ट पासून ना. तांकां सेकंड फ्लोराचेर चलोन वचपाक पडटा. दुसरें म्हणजे जायते फावटी एक एग्जाम्पल दिता हांव तुमकां की हायपोथिकेशन चेंज करपाक म्हणजे बँकेचो लोन क्लियर जाल्या उपरांत आमी बँकेची फॉर्मां घेता आनी RTO ऑफिसांक येता. RTO ऑफिसाक येयल्या उपरांत पयले सुवातेर जो वॉचमॅन आसा तो वॉचमॅन तुका सगळें विचारपाक लागता. तूं कित्याक येयला, कसलें काम आहा तुका. आनीक ऑफिसांत भितर सोडनासतनाच तो म्हणटा तूं ह्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटीज तुका आर्लेम ऑफिसांत वचून करूंक पडटल्यो. आमी आतां कदंबा बस स्टँडा कडेन हांगा मडगांव आर्लेम ऑफिसांत वचून करूंक पडटल्यो. आतां तेजे उपरांत समज तेंचे कडेन आर्ग्युमेंट केलोच जाल्यार तो PRO फुड्यान धाडटा आनी PRO सांगता तुका हें चेंज करपाक तुका लायसन्स कॉपी म्हणजे तुजे गाडयेचे डॉक्युमेंट मागीर आधार कार्ड बी कितें तें जाय पडटलें म्हणटा. पोल्युशन जाय पडटा. सगळे डॉक्युमेंट जाय पडटले म्हणटा. आतां सिस्टम ऑनलायन जाल्लें आहा आनीक ऑनलायन सिस्टम जाल्लें आसतना हें सगळें कित्याक जाय. हांवें म्हजो हायपोथिकेशन चेंज केला तेन्ना
तेंचे कडेन आर्ग्युमेंट केले आनी आर्ग्युमेंट केले उपरांत आर्लेम ऑफिसाक वचनासतना तेणी सायन मारून दिली आनी हांवें म्हजें हायपोथिकेशन चेंज करून आरसी बुक ह्याच ऑफिसांतल्यान मेळयलो. ही गजाल आमी आतां असिस्टंट डायरेक्टर जॅक डिसोजा हेजे कडेन आमी डिस्कस केलें की आमच्या आरटीओक जे लोक येतात तांकां प्रॉब्लेम जावपाक जायना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मडगांव घोगळांतल्या भोसले सर्कला फाटली ट्रॅफिक सिग्नलां 2 म्हयन्यां सावन बंद पडल्यात. थळाव्यांनी ती दुरुस्त करची अशें मागलां. तशें निवेदन मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराक दिला. नगराध्यक्षान मिडियाक आपल्यो मर्यादा आनी अडचण सांगली. पळयात. दोन्ही सिग्नलाची म्हणजे ओल्ड मार्केट सर्कल आणि ताजे भोलचे सर्कल बिल ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी फारीक करता. इलेक्ट्रिकल बिल्स जे आता म्युनिसिपालिटी फारीक करता. आता ते मेंटेनन्स आमी कशें करप कितें जाता पळय तांचे हांवें हें घेतलां. पूण हांव तांकां म्हणलां की हांव कशें जाता तशें पळयतां. आफ्टर इट इज अ फायनान्शियल हें कोर्ट सूट जाता कितें जाता सगळें टोटल आमचे म्युनिसिपालिटीचेर सगळें आमचे एडिशनल बर्डन जाता फायनान्शियली. सो गोस्ट ही सामकें इम्पॉर्टंट काम तें जावपाक जाय एक्चुअली. पूण कशें करपाचें तें आतां जेन्ना हांव स्टडी करता आय वील प्लेस बिफोर द कावन्सील ऑल्सो कशें करपाचें. कित्याक सद्याक तें रिपेर करता मागीर 7-8 लाख रुपया खर्च आसा सो अशें दिसता म्हाका. दुसरी गोष्ट म्हळ्यार आमी डायरेक्टली हें समज फाल्यां मेंटेनन्स करपाक कितें पयशे म्हणटले ही आमची पोजिशनां ना. दोन्ही सिग्नल म्युनिसिपालिटीची पोजिशनां ना. तो कोण हँडल करता तें म्हाकाय खबर ना. आमचे भोसले सर्कला कडेन घोगोळ ट्रॅफिक सिग्नल बंद जाल्यार 2 म्हयने वयर जाले आनी लोकांक गाडी चलयतल्याक चलोन वयता त्या लोकांक सिनियर सिटीजन स्कूल स्टुडंट थंय भरपूर त्रास जाता. आनी आमकां चेअरपर्सनान सांगलें येयात आनी आमी ताका येवन मेमोरंडम दिलें. ताणें आमचें सगळें बरे भाशेन आयकिल्लें आनी आमकां ताणें एश्युरन्स दिला की आपूण ह्या इश्यूवाचेर कितें तरी तडको काडून तो रिपेर करतलो. ह्या सिग्नलाच्या गोंधळाक लागून अपघात जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. थंय पुलीस दवरात थळाव्यांनी मागला. पळयात. दुसरें म्हणजे एक ती ऑरेंज जी लायट पेट्टा कंटिन्युअसली जी ब्लिंक जाता ताका लागून खूप कन्फ्युजन जाता. म्हणजे पेडेस्ट्रियनाकूय कळना की बाबा आपण क्रॉस करप किंवा जो ड्रायव्ह करता ताकाय कळना की आपण वचप काय रावप तें. सो हे सगळे कन्फ्युजना लागूनय बी थंय इन्सिडंसीस जायत आसा. काल 2 बायलो आमगेर आयल्यो आनी म्हणपाक लागले आमी मातशी एक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडान वाचली. व्हडली लॉरी येताली वयल्यान आनी ती आमचेर मातशी चुकून म्हणजे सामकी आमी कट टू कट वाचली. तेन्ना म्हाका दिसलें की इट इज व्हेरी व्हेरी डेंजरस आनी बरेच गोष्टी फुडें जावचे टाळच्यो आनी आमचे जे आजूबाजूक रावता ते लोक किंवा कम्यूट करता ते लोकांक धोको टाळचो म्हणून आमी अशें ठरयलें की एक म्युनिसिपालिटीक येवन रिक्वेस्ट करची की कितें तरी हाजेर आमकां सोल्युशन तांणी दिवचें. ना जाल्यार एटलिस्ट ट्रॅफिक पोलीस थंय जे कंजेशन टायम आसता म्हणजे चड बिजी जेन्ना टायम आसता त्या टायमार पोलीस थंय दवरून थंयचे जे रेजिडेंट्स आसा किंवा नागरीक आसा हांचे वेवस्थीत म्हणजे गायड तांकां करचे ट्रॅफिकाक. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवळाच्या वर्धापन दिसा निमतान बोडगेश्वराक भांगराचो दांडो अर्पिला. बोडगेश्वराची फामाद जात्रा फाल्यां म्हटल्यार ब्रेस्तारा सुरू जातली. देवळाचो अध्यक्ष आनंद भाईडकारान धर्मीक विधी उपरांत बोडगेश्वराक हो दांडो अर्पिलो. पळयात.
आपल्या गांवान वयता ते सदांच हांगा वाटेर रावता have basically their prayers and they move forward. The God of travelers, सगळे जाण तेजो खूब तेका मानता. आयज तेंचो वाडदिवस जाला आनी इट इज अ व्हेरी व्हेरी बिग इम्पॉर्टंट फंक्शन इन द सिटी ऑफ म्हापसा. हांव सगळ्यांक प्रत्येक म्हापशेकारांक आय वूड लायक टू विश देम ऑन दीस ऑस्पिशियस डे. बोडगिनी फाल्याच्यान जात्रा चालू जाता. समस्त गोंयकारांक सगळे गोंयकार बोडगेश्वराक मना काळजांतल्यान मानतात. सगळ्या समस्त गोंयकारांक जात्रेची शुभेच्छा दितात. आणि जो भांगराचो दांडो केला बोडगेश्वर महाराजाक लागून तितून आमचो एक बारीक वांटो आसचो. तेका लागून आमी सगळे आयज हांगा आयल्या. 4 जानेवारी आयज बोडगेश्वराचो वर्धापन दीन आणि फाल्यां 5 जानेवारी बोडगेश्वराची जात्रा आसा. त्या कारणान आयज आमी वर्धापन दीन मोठो संकल्प एक तयार केल्लो आसा की भांगराचो दांडो घातला. आयज ताचो जवळ जवळ 60 मोरलेस प्लस ताका 68 लॅक्स जाता. 67 लॅक्स और 68,000 अशें तेजे आनी 753 रुपीज कॉस्ट. सो मोरलेस 68 लॅक्साचो जाता. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आनी आतां या खेळा मळार फाल्यां फातोर्डा स्टेडियमांत FC गोवा हैदराबाद FC आड खेळटलो. चार्टांतल्या पयल्या 6 नंबरांत आपली सुवात तिगोवन दवरपाक गौज झगडटात. सध्या हैदराबाद FC चार्टांत दुसरे सुवातेर आसा. प्रशिक्षक पेनाक फाल्यां हो पंगड प्रभावीपणान खेळटलो असो विश्वास आसा. Tomorrow we must be ourselves. Tomorrow we must be FC Goa more than ever. You know, playing with our identity as we did in the first game in Hyderabad. There, I think that one was unfair. We were very close to get at least 1 point. And tomorrow we will be competitive again. It's not going to be easy, of course, but either for them. So tomorrow, again, with our fans, with our supporters, try to be ourselves and fight for 3 points till the end. I don't have a best starting 11. I have a great squad. I have many players that can be used in different games. And if I see that players are not playing and are deserving an opportunity, and I can use 16, 17 players instead of 11, why I can do that? So I don't believe in an ideal starting 11. I want to take advantage to use all the players in my squad. And I feel also that we have young players into the squad that need to be used. If you want to build in your future, you need to use them in important moments, not only 5, 7, 10 minutes every game, you know? So, me as a coach, my idea is not thinking in an ideal starting 11. I'm happy with my players. I think we have a very versatile squad. We have players that can be used depending on the games, and I work with this idea. धेंपो गटाच्या धेंपो चॅलेंजर्सांत येवपी हंगामा खातीर आपले नवे जर्सीचे उक्तावण केले. ह्या सुवाळ्याक मेजर काकुलो आणि हेर क्लबाचे वेगवेगळे प्रायोजक हाजीर आशिल्ले. I would like to congratulate the Ampo Challengers for the fantastic games that they played last year and being again a part of PGML 2.0. As all of us know, that under the able leadership of Mr. Srinivas Dempo, Mr. Rajesh Dempo, Mr. Yatish Dempo has always been doing great work for sports in Goa. And for cricket, since last year, we at Panjim Gymkhana are very, very grateful to the Dempo family for showing interest in PGML 2.0. On Monday, we are starting this on Saturday. PGML inauguration is on Saturday. And from Monday, Panjim Gymkhana is starting for the first time Panjim Gymkhana Cricket Academy for small children from 9 to 14 years. There will be everyday training which will happen for children. Any child from 9 to 14 can come and register and join this camp. This will be
what we would try to do for cricket thanks to the tournaments like PGML 2.0 that we conduct. I would like to not take much of your time because I think we have a fantastic jersey unveiling plan which is going to happen. But I would like to in the same breath thank the sponsors of the Empo Challengers, ICICI Bank, ASK, Mr. Kemka, Mr. Nilesh. Please keep supporting the Empo Challengers, cricket and Panjim Gymkhana, because I am sure with your help we can take cricket to a different level and develop players in Goa who can compete at some point of time. This is yet another foray of the Dempo family into sports. We've been in football for more than 5 decades now. We've got recently into table tennis as we run the Goa franchise in the National League of Table Tennis. And now it's been cricket. Of course, Dempos have been in cricket for many, many years now. We've won many laurels. You know, to be part of this PGML has been a real privilege and a pleasure. I think a lot of credit goes to the leadership of Manoj and Rajesh and all their executive committee members who have been exemplary in what they delivered. You know, when we first thought right, Dempo for the last, some of them for the last more than 2 decades, some of them for the last more than a decade, some of them recently. But one thing is common in all the sponsors, that they love sports. And you know, it's a real privilege and a pleasure to have all 4 of you, Mr. Kemka, Umesh, Siddharth, and Mr. Nilesh Pujari, who've gone out of their way. When we first approached them, you know, the response came in less than a day. Normally sponsors take about 2 to 3 months to respond. So that's the kind of, you know, response that... या सप्तकाच्या शेवटाक तापमान सुमार 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाडटले. हवामान विभागाचो अदमास. त्या उपरांत तापमानात 3 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव जातलो. फुडले सप्तकभर वातावरण तशेंच उरतले. बिरेस्तार सुको वतलो, मातशी उब दितलो. चढावत आणि उणे तापमान 33 आणि 23 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसर उरूं येता. सकाळी मळब नितळ आसतले तरी सांजे कांय प्रमाणात कुपा दिसून येतात. कांय कडेन उणे तापमान 23 च्या फुडें वचूं येता. फातोडेर धुके पडटले. बोट धन्याक कितें विशेष सुचोवणी ना. 8 तारखे मेरेन सुके. बिरेस्तारा फातोडेर दव आनी धुके. बिरेस्तारात चडीत आनी उणे तापमान 33 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 3 दिसा उपरांत उण्या तापमानान 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. बोट धन्याक सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोनाच्या वाडट्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळ्यो भलायकी. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.